आमकां नाका गोंयान कोळसो आमकां नाका गोंयान कोळसो आमकां नाका कोळशे खातीर डेव्हलपमेंट आमकां नाका मुर्मुगांव वचून आवाज येता आख्ख्या गोंयभर पावपाक जाय कोळशेचें डेव्हलपमेंट आमकां नाका. हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर हे कोळशा खातीर तुमची बोलचां भरतात पॉलिटिशियनांची आणि आयज हे कोळशा खातीर डेव्हलपमेंट करून तुम्ही मुर्मुगांवचे घट्टण आणि निसाणटण करपाक उठल्या. देवा इसोटी लक्ष्मी नारायणा तू पाव रे, काप्रेश्वरा तू पाव रे, जेटेश्वरा तू पाव रे, रुमडेश्वरा तू पाव रे, बोगदेश्वरा तू पाव रे, देवा दामबाबा तू पाव रे. आयज हे राजकारणी आमचे घट्टण आणि निसाणटण करपाक उठल्या. हे अदानी आणि JSWचे आणि MPAचे पोट भरपाक हे आमकां काबार करपाक उठले. आयज सड्याचेर मुर्मुगांव हार्बर मेरेन सगळी घरां ही सगळी झाडां मार्किंग करून थेयलेली आहा आणि आमकां न्यूज मेळ्ळा की हांगा हे रोड वायडनींग करूंक सोदता म्हणून. पूण हो रोड वायडनींग कसो जातलो? हो रोड वायडनींग जावंक शकना. हो रोड वायडनींग करतलो जाल्यार पयलीं एक किल्ल्याचे तुमकां एक भाग उडोवचो पडटलो. आयज हो किल्लो ह्या रस्त्याचेर आसा आणि किल्ल्या पासून 100 मिटर तुम्ही करूंक शकना. ही प्रोटेक्टेड सायट, तुम्ही हो बोर्ड पळोवपाक शकता. ही प्रोटेक्टेड सायट, ह्यो किल्लो हांगासर कितलीशी वर्सां पयलींचो आहा आणि प्रोटेक्टेड सायटीन आहा आणि ह्या किल्ल्या पासून फुडें आहा अंडरग्रावंड. हो अंडरग्रावंड सकयल चर्ची कडेन वयता आणि ते चर्ची कडेन वचपाक सुद्दां आमच्या गोंयच्या लोकांक एक्सेस दवरूंक ना. ती चर्च बंद करून सोडल्या. वायसरॉयज पॅलेस आहा, एक टुरिस्ट डेस्टिनेशन, टुरिस्ट प्रमोट करतले. खंय कसलो टुरिजम प्रमोट करतले? कसलो टुरिजम? ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन, कितें रे कसिनो, हो टुरिजम जाय? बरें हांगासर हें आहा मरे, प्रोटेक्टेड सायटीज आहा मरे, ते दाखया मरे तांकां. कळ्ळें तुका? आयज लिटरली हे पॉलिटिशियन राजकारणी गोंय काबार करपाक उठल्या. MPA जाली. MPA कित्याक जाली तर तांकां परमिशनां घेवपाक नाका आसली कोणाची. आपल्याक जाय तें करपाचें. आयज लिटरली मुर्मुगांव धोक्यान आसा आणि मुर्मुगांवच्या लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा. कित्याक आयज हे प्रोटेक्टेड सायटीचेर येयला, फाल्यां सकाळीं आमच्या घरांचेर येतले आणि ही MPA आमची घरां उडोवपाक फाटीं फुडें करचें ना. राजकारणी केन्ना सपोर्ट करचें ना. राजकारणी आपल्या बोल्सान कितें भरता जाल्यार राजकारणी उबे आहा. आमच्या गोंयच्या लोकांचे कोणाक पडोन वचोंक ना. एका वटेन बोमा ते लोक झगडटा, एका वटेन पेडणे मांद्रे ते लोक झगडटा, एका वटेन सांग्या ते लोक झगडटा, एका वटेन खांडेपारा ते लोक झगडटा. म्हटल्यार सरकार कितें करून उठल्या तें आमकां खबर ना. सरकार आयज गोंयकारांक बेघर करपाक उठले. आयज जे मुर्मुगांवान डेव्हलपमेंट म्हणून प्रोजेक्ट येतात, हे मुर्मुगांवचो सत्यानाश. हे कोळशा खातीर आयज आमचो कितलोसो लोक दुयेंस पडलो आणि मेलो आणि अजुनूय मरता आणि हाच्या फुडेंय मरतलो ह्या पॉलिटिशियनांच्या आशे खातीर. कोळसो बंद करा म्हणून सांगलेलो जाल्यार तांकां कोळसो बंद करपाचो ना. कित्याक तेंचे कमिशनां वयतलीं, पॉलिटिशियनांची कमिशनां वयतलीं, राजकारण्यांची कमिशनां वयतलीं. CM कित्याक दखल घेना आमकां खबर ना. पयलींच्या CMान सांगलेले मनोहर पर्रीकरान की आपूण कोळसो हो बंद करतलो म्हणून, पूण आयज मेरेन तें जावंक ना आणि हेच्या फुडें जातलें काही दिसना. कित्याक सांग, राजकारणी आशेखोर जाल्लेले आसा, एजंट जाल्लेले आसा आणि एजंट करून हे गोंय आमचे काबार करपाक उठलेले आसा. हांव मागता मुरगांवच्या लोकां कडेन आमची युनिटी, आमची एकता इम्पॉर्टंट सारकी. हे आमचें पर्यावरण नश्ट करपाक उठले आणि आयज जर आमचें पर्यावरण नश्ट जालें जाल्यार फुडें मुर्मुगांवान आमकां हो कोळसो ब्रीथ करून मरचो पडटलो. ही झाडां जी मार्किंग केलेली आसा, कळ्ळें तुका, ही झाडां हो कोळसो प्रोटेक्ट करता. आमच्या घरान येवपा पासून आमी सारण मारतना सुद्दां कोळसो, जेयतना कोळसो, खातना कोळसो, पितना कोळसो, ल्हान भुरगीं कोळसो ब्रीथ करता. सरकार कितें करून उठलें तें आमकां खबर ना. पूण आयचो मुद्दो रोड वायडनींग जर जाता जाल्यार आमी हेचो निशेध करतले. कित्याक ही प्रोटेक्टेड सायटीन आसा आणि ही रोड वायडनींग आमी जावपाक दिवचे ना. आणि आमी परत एकदां मागता, आमकां गोंयान कोळसो नाका. देव बरें करूं.